भितुरीन जे लोकांची गर्दी जाता गाडयांची म्हणजे स्कूटर 4 व्हिलर ताका हो जो एक रस्तो जो आसा ह्या रस्त्याचेर कोणाचे कंट्रोल ना. जो स्कूटरवालो तो 4 व्हिलर जाय तितकी आपली गाडी चलयता तर प्रत्येक जो गाडी चलयता तेणे आपली शिस्त पाळपाची. तशी काम त्याच्या खातीर जर समजा ॲक्सिडंट जावं शकता. आतांच हांगा एक स्कुटरीचो एक ॲक्सिडंट जालो आसा तर हेच्या खातीर म्युनिसिपाल्टीन किंवा सरकारान एक जो होमगार्ड जो आसा तो बाजारान भितर एक दवरपाचो. कित्याक संध्याकाळच्या टायमाक गर्दी आसा लोक कामासून सुटलेले असतात आणि ते जाय तशे आपण गाडी चलयतात. हेच्या खातीर सरकारान किंवा म्युनिसिपाल्टीन हेचो कंट्रोल हाडचो आणि त्याच प्रमाणे जे गाडी चलयतात तेंच्यांनी सुद्दां सावकाश चलोवपाची. जे फुडें जो रस्तो आसा तो सगळो आशीर आसा अरुंद आसा तेका लागून ते ट्राफीक बरोबर जायना म्हणून हेच्या आत्ता एक ॲक्सिडेंट जालो जीप आणि स्कूटर कोणाक कितें जाला ना. आतां कितें आतां स्कुटरीक ॲक्सिडंट जालो म्हणजे ते एका धाकट्या टेम्पोन जे कितें स्कुटरीक डॅश केला म्हणजे मारला तेका पण तो फाटलो जो भाग आसा तो मातसो थोडो एक बायल इंजर्ड जाला दिसता न्हू आणि एक बायलेक मातसो मार लागलेलो आसा. तर हेच्या खातीर लोकांनी सुद्दां जो आसा तेणे आपण पयली शिस्त पाळपाची आणि जे म्युनिसिपाल्टीन किंवा सरकारान हेच्या हांगा एक होमगार्ड दवरपाचो बाजारान. ताका लागून थोडी वाहतुकीच्या बाबतीत सुदारणा तरी जातली.